Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 John chapter 1 verse 1 to 10, where we're invited into true fellowship through the light, truth and forgiveness found in Jesus. जुआवांचे पयलें पत्र अवेस्वर 1 वळी 1 ते 10. प्रस्तावना. जिविताचो सोबत बापा कडेन आनी जेजू कडेन एकचार. जिविताच्या सोबता विशीं हो आमचो संदेश. तो औरंगाबाद थावन आसलो. ताका आमी आयकला आनी आमच्याच दोळ्यांनी देखला. ताका आमी तेळून पळयला. ताका आमी आमच्याच हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलां आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोवें आसलें आनी ताणेंच आमकां दोखोल केला तें सासणीक जिवीत आमी तुमकां परगोडटा. तुमी आमच्या एकचारान आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकांय कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. आमा सोमेस्तांचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. जेजूच्या शिसांचे जिवीत उजवाडांत. देव उजवाड. ताचे कडसो आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगोट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सोवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलतांव आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार आमचीं उतरां आनी आमचें जिवीतूच एक फोट. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशीं आमी उजवाडांत चलतां जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां. आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगोत सगळ्या पातकांतलीं आमकां शुद्ध निर्मळ करता. पातोक वळखून घेवप आनी बोगसोणें जोडप. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचे सोमें ना. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी सगळेच वाटेन बरो. आमी कदींच पातोक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता. This passage reassures us that forgiveness is not fragile. It rests on God's faithfulness, not our perfection. The light of Christ doesn't expose us to shame. It leads us to healing, restoration, and deeper fellowship. Let us pray. Father, thank you for revealing yourself through Jesus, the Word of life. Help us walk in your light with honesty and humility. Teach us to confess our sins freely and trust fully in your faithful forgiveness. Draw us into deeper fellowship with you and with one another. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.